गव्हर्मेंटा कडेन हो आमगे सीट एसटी करपाक इतलें आमी गव्हर्मेंटाक मागताय. हेजे पयलीं हांगा एसटी सीट बसलेले पयलीं केन्ना एसटी बस आमी एसटी आहले ओबीसी म्हणटा केन्ना नासले हे पयले पार्टी ओबीसी केला आनी ओबीसी म्हणटा लोक आमकां खबर ना हिंग कोण आहाय ते आमी नको आतां हांव ते थोडी आमगे हिंदू भाव आमगे घरां आहाय तांकां हांव वचोन विचारलां बाबा तुमी ओबीसी ते म्हणटा पण ओबीसी न्हू थोडे कोणूच सांगना आणि ओबीसी आहे ते इंटरेस्ट घेयना आनी ओबीसी आहाय थोडी घरां आहाय ते इंटरेस्ट घेयनाय आमी तांकां फॉर्म भर आमी सपोर्ट कोताय म्हूण सांगपाक गेले पूण कोणूय ते तयार जायनाय आनी ताका लागून आमगेले एसटीचे जायते लोक आहा बसपाक पूण आमकां हे गव्हर्मेंटान आमकां एसटी दिल्या पुरो मागताय. लोकांनी आता सिग्नेचर कॅम्पेन सुरू केल्या. आमी सगलीं एकठांय जालां किरबाट नुवें किरबाटची वाड्याची सगलीं भाव भयणां आमकिंग ओबीसी नाका आमकिंग एसटी जाय कित्याक ओबीसींक कोण ना बसपाचो एसटीचो आमचो लोक हे वाड्यान सो आमी 200 जाणांनी सायन मारल्या ती आमी आतां फाल्यां हें करूं फाल्यां थिंगा आमी दितली हें फॉर्म ऑन सो आमी गव्हर्मेंटाक इतलें मागताय आमकिंग एसटीची कोर म्हूण ओबीसी कोण हिंग बसपा 2 जाण आहाय ते हें कोनाय बसनाय म्हणटा पूण इंट्रस्ट दोनाय बसपाक. लोक पंचायत इलेक्शन बॉयकॉट करपाची भाषा करतात. भायलो काय बसपा दिवपा नाय कितें आमगे हिंगाचो बसोंक जावो कितें आमकां कितें सॅलरी कळ्ळा आज हें म्हळ्यार फंबत म्हळ्यार आज कळ्ळा जाल्यार आमी हेच्या पयलीं हें करपाचें कोर्टां वचपाचें पयलें आमी ती वोट वाडयतले कोणा वोट मारपाक दिवपा नाय म्हणून जावं भायलो लोकां पयसो थिंगा कोण पयसो आमी पयसो पूण ना भायले पण तुमी वोटिंगा वयतले ना वचपा ना आमी ती आडायताय न्ही आनी वोटींग कोत्तले कितें कोनू आमी वचपा नाय जाल्यार तेंका वोट दुसऱ्या दिवपा नाय न्ही आमी आनी समज एसटी करना जाल्यार आमी वोट मारपाक दिनाय आमी थिंगा बसून बुथाकोट वचून आमी आवाज कोतले. 25 मायाक नॉमिनेशन्स भरपाचो निमाणो दीस. प्रुडंटा खातीर सावेव डायस.